उदो वयत रे उदो वचपाक आख्खे पायप बंद जाता उदो आमकां पयलें येतालें आज 7 म्हयने जालें सारकें उदो आमकां येयना येता पूण केदोना रातीर 10-11 उदो येता आनी सकाळचें 7 वर जाता म्हळ्यार उदो वयता आनी आमी शेतकार मनशां बाबा आमगेली आमी भात उगोडा ते भात उगडून पासून आमकां आतां उदो मेळना उदका प्रॉब्लम ती आज सदां एवरी मंथ ऑलमोस्ट 7 months जाले येताय प्रॉब्लम उदो रातीको येताय ही प्रॉब्लम तांकां आनी आतां आमी येयलोले PWD हितून तांकां मातशें हेल्प करपा लागून तेंच्यांनी सांगिल्लें आमकां एटलीस्ट एक रेजोल्यूशन घेवन कितें तरी जात ते उपाय आमी करया आतां आमी वयताय थिंगा सो वील ट्राय आवर बेस्ट टू गिव देम 7 म्हयने सुमार जाले 7 म्हयने सकाळी येता सकाळी 6:30-7 उदो येता सांजे 8:30-9 तशें उदो येता थोड्यांक 7 मेळटा थोड्यांक 10 मेळटा PWDचे टेक्निकल असिस्टंटान लक्ष घालता म्हूण खंय उतर दिलां उदक वयर मेरेन खंयच्या एरियान ते माशरा हॅलो खंयच्या एरियान ते सांजोदे एरिया तुमी आतां कितें करपाक गेला ते आतां पयलीं पोवन वचून पळोवचें पडटलें न्ही खंय कित्याक एक्झॅक्टली प्रॉब्लम आसा तो पयलीं पळोवचो पडटलो न्ही उदक येयना म्हणटा ते सामकेंच न्ही तांकां कशें आसता तांकां रातचें उदक येता म्हणटा ते तांकां दिसाचें उदक येना म्हणटा उदक येत ना अशें न्ही आनी दॅट इज द प्रॉब्लम तुमी ते पळोवन मागीर सर करपाक वतले प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील।